शनिवारा फर्मागुडीच्या गोपाळ गणपती मंदिराच्या सभाघरात मगो पक्षान स्थापना दीस मनयलो। भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक फुलाचो हार घालून मगो पक्षान कामाक आरंभ केलो। जरी तर मुखेलमंत्री पद मनोहर पर्रीकरांच्या अध्यक्षतेखाला नासत, तर मगो पक्ष फक्त सुदीन ढवळीकराक फुडारी म्हण तेंको दितले अशें ह्या वेळार मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयल्यात। आरडेक्स खातीर फर्मागुडीच्यान महेंद्र गांवकर। कार्यकर्ते खंय तरी दुखत असतात आणि त्या खातीरूच आज म्हाका गलगूट दिसता, गरजे अशें दिसता की आमच्या पक्षांतले गेल्ले कितले आमदार आसात ताचें चित्र मुखार हाडा। आज ते खंय आसा? केदे मोठे लिडर आशिल्ले, जे लिडर ह्या पक्षान आमदारकीच्यो विधानसभेच्या निवडणुकेक उमेदवारांक निवडून हाडपा खातीर हातभार लायताले। आज तांचे कडेन जर पळयत जाल्यार त्यांनी केल्ली चूक सगळ्यांक दिसून येता। पूण हो पक्ष विधानसभेत तसोच आसा। म्हाका खबर आसा ह्या विधानसभेत ह्या पक्षाच्या आमदार आस्तीर आसा। काही कारणां लागून आनी आमच्या काही लोकांच्या चुकीक लागून आमचे 4 उमेदवार पराभूत जाले, त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता। पूण तरी आसतना हे आतां 4च्या 8 फुडे आणि 3चे 21 कशें जातले हे पळोवपाची आमची आवश्यकता आसा। त्या काळात ज्यावेळी घडामोडी घडत होत्या, सुरुवातीच्या काळात सरकारच्या असताना त्यावेळेला सरकारी अधिकारी जे होते, विशेषतः व्हिडिओ वगैरे सगळे, त्यांचं आम्हाला सरकारी मिळत नव्हतं। मगो पक्ष ह्या गोंयांत काम करता आणि मगो पक्षान आपले विधानसभेत अस्तित्व दवरलेलें आसा। सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की ह्या मगो पक्षाची जबाबदारी तुम्ही सगळ्यांनी आयज स्वीकारल्या आणि मगो पक्ष परत एकदा सत्तेचेर हाडपा खातीर तुम्ही सगळे तयारी गोंयभर भोंवता तेन्ना एकच सूर मेळटा की तांकां खंयच्योच आजची परिस्थिती खंयचीच नॅशनल पार्टी नाका गोंयांत। नॅशनल पार्टी आसतकीर कितें जाता हे सगळ्यांक खबर आसा आणि आजची तुमची उपस्थिती पळयत जाल्यार दिसता की ह्या फुडें मगो पक्षाचेच राज्य जातले, तातूंत म्हाका अजिबात दुबाव दिसना। पक्षाक सावरची उमेदवार दिली आणि मगो पक्षाचें काम आसा फुडें व्हरपाक संदी। भाऊसाहेब बांदोडकरांचे खुबशे विचार तरी गोंयांत आमचे वाटेन तरी आमच्या मतदारसंघात जवळ जवळ 40 प्राथमीक शाळा आसा, साळावले डॅम आसा, संजीवनी शुगर फॅक्टरी आहा, डार्ट फार्म म्हणून गोरवाची मोठी डेअरी आसा, पयलीं ते दूध खेप पणजे पावताले। कायल्या सारके फार्म आसा, गव्हर्नमेंट फार्म, हे सगळे त्या टायमार जाल्ले। आयज थंय कोण विचारना। संजीवनी कामाक अजून रेग्युलर केले ना, डार्ट फार्माक अजून तशेंच आसा, थंय पयल्या गोरवाच ना, पूण ते सरकारचो पगार लक्ष पावना। खंयच्याय डिपार्टमेंटात जाला एक कडेन 3 पोस्ट आसा, आजून सरकार ते जॉब भरपाक पावले ना, हे वर्स जाले। 3 पोस्ट एक सेक्रेटरी एक पंचायती वा किरकडे आसा सेक्रेटरी। आता सध्या कितें 2 एक्सटेन्शन तरी भाग आसता कितें कशें म्हणजे PW डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंटा आयज सरकारी नोकरी ना। हांव म्हणटा सरकारी नोकरी बेगितल्या भरपाक